15 दिसा भितर केंद्र सरकाराकडेन सगळ्या पक्षांचे शिष्टमंडळ घेवन अनुसूचित जमातीक लोकसभा वेंचणुके पयलीं आरक्षणाचो विशय सुटावो करचो नाजाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी अनुसूचित जमातीन दिल्या। आरक्षण दितात म्हणून सांगून मुख्यमंत्री फटयता असोय आरोप अनुसूचित जातीन केला। सरकार खंय तरी दाखयली पळय करता आनी आमकां एके तरेन चिकान करता, फटींगपण करता। 21 जुलय 2023 जेन्ना आमदार गणेश गांवकरान एक प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्यूशन असेंब्ली मांडलें, रुलिंगान धरून अपोजिशन धरून एकमतान तें रेजोल्यूशन पास केलें। आनी रेजोल्यूशनाक उत्तर दिता आसतना सीएमान फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्योरन्स दिलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन आपूण दिल्ली वतलो आनी हो आमचो पॉलिटिकल रेजोल्यूशनाचो मुद्दो आसा त्या मुद्द्याचेर सोडून करपाचो प्रयत्न करता। आयज 3 म्हयने जाले तरी आसतना जे सीएमान जे एश्योरन्स दिल्ले, ट्रायबल मिनिस्टरान जे एश्योरन्स दिल्ले ते आजून पाळावप जायना आनी एके तरेन डबल इंजिन सरकार आमकां आदिवासी लोकांक फुडयता आनी अशें धरत आसता सरकार की हे बरे आदिवासी कितें करताले, सरकार आमकां ग्रांटेड बोल्साचें दिसता आनी आमकां सरकाराक सांगून दिसता की जो बारीक लोकांच्या शिरापांत वाचता तो केन्नाच वयर सरपाक पावना। तर सरकारा कडेन आमची मागणी की 15 दिसां भितर ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन ताणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक इम्प्रेस करचें आनी जो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल अधिकार जो आसा आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांत दिवपाचें आदिवासी तें ताणें तडे रावचें अशी आमची मागणी आसा। आनी 16 उपरांत आमी जे कितें करताले तो आमचो गोविंद बापून सांगतले। घराघरांनी वचून आमच्या लोकांची जागृती करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी जे आमी सुरवात जे थारायल्लें आसा आमचें मिशन जें आसा तेका आमी स्ट्रींग रावतले म्हणून आतां आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला त्या प्रमाणे आयज पासून 15 दिसांचो आमी तुमकां हे दिता, अल्टिमेटम दिता। बरें आसा ना सीएमाक आमी अल्टिमेटम दिता अशें बी म्हणपाक, पूण आमची सहनशीलता सोंपलेली आसा, सोंपला आमची सहनशीलता। आनी जर 15 दिसां भितर जर तुमी आतां नोटिफिकेशन हाडून जर दिना जाल्यार आमचे उलगुलान म्हणजे आमचो एक हे आसा आदिवासीचो एक शब्द आसा, एक चळवळीचें नांव आसा, ते उलगुलान गोंयांत सुरू जातलें।